फाटले 3 असेंब्ली सेशन जालेले आसा हांव घेत आसा. प्रत्येक सेशनाक मुद्दम तुम्ही सुद्धा व्हिडिओ पळोवंक शकता की रिगार्डिंग द म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉर्गा खातीर आमी जायते फावटी हो विशय हाडलेलो आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विथ रिगार्ड्स टू द हेल्थ डिपार्टमेंट. मॉर्ग 12 स्लॉट्स आसा, 12 कंपार्टमेंट्स आसा फॉर 12 बॉडीज. म्हाका याद येता कोविडाचे थोडे बॉडी म्हाका दिसता फाटले 2.5 वरास पयलीं काडलेले आसा. दे वर सम बॉडीज फ्रॉम कोविड अनआयडेंटिफायड बॉडीज. They were stuck in the mod. So 4, I think, out of the 12, so चालू ना, all are functioning. 12 चालू आसा. बाब मायकलान आयज मुद्दम म्हापशा आयलेले आसा and तेंच्या लिडरशिपा अंडर we can be assured that district hospital will get a full-fledged new morgue. He has come here मुद्दम आयलेलो आसा आनी chairmanship म्हाका दिसता 8 दीस जावन गेलेले आसा to increase capacity from 12 to around 20-24 जाता तितले. Last 1 week we were discussing on this topic with Health Minister Vishwajit Rane Bab and our Honorable Chief Minister. आणि आमी सांगले तेका की बार्देस पेडणे हे सगळे लोकांक त्रास जाता म्हणून. जेन्ना कोण आपलो घरचो मनीस भायर पडटा आनी तेजी फॅमिली खंय तरी भायर आसता, अब्रॉड आसता आनी तेंकां येवपाक 2 दीस लागता, तेन्ना ही बॉडी प्रिजर्व करची पडटा. आणि जेन्ना प्रिजर्व करची पडटा तेन्ना पणजे वचपाकूच 2 वरां लागता ह्या दिसांनी. पेडणेचे पणजे वयता म्हणसर ओडेज लागता म्हणजे GMC. सो फास्ट आनी जाता तितले लागीं बॉडी प्रिजर्व जावची आनी तितून हो आदलो मॉर्ग जो GSIDCन बांदलेलो आदी आनी हो कॅपॅसिटी 12 आसा आनी तितून केन्ना केन्ना 4 मोडटा. जे 1 युनिट मोडत जाल्यार 4 बंद जाता. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक आणि हेल्थ मिनिस्टराक. हेल्थ मिनिस्टर म्हणालो GSIDCन आदी बांदला, आपल्याक ऑब्जेक्शन ना, तुम्ही कोरा म्हणून. CMन परवानगी दिली कित्याक दीस इज नेसेसिटी. जे कितें नॉर्थ गोवाचे हिंगासर बॉडी फुडें दवरूंक सोदतले, कोणाचो भायर पडलो फॅमिली मेंबर जाल्यार हिंगासर हाडून ते दवरूंक जाता आनी त्या खातीर ही अपग्रेड जावपाची गरज आसा. आणि हिंगासरलो आमदार ताका इमिडिएटली कॉल केला की फाटल्या दिसांनी ताणें हो इश्यू घेतलो एसेंब्ली म्हाका उगडास. आनी खुबशे लोकांकूय त्रास जाले. आमकां फोन येता की आमकां बॉडी व्हरोन GMCन दवरची पडटा म्हणून. सो आयज हें पयलें काम GSIDC आमचे म्हापशान करतात. ते म्हापसा म्हणजे आमचे आख्खे बार्देस आनी नॉर्थ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल.